चालले घरा अरे ई किरे कल्ला धावता रे तुझ्या वांगडा विकपाक असा कोणी तुमका कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो. सिद्धार्थाची लॅम्बो भवानी पळय पळय कितें तुमकां सांगू घरा येतात म्हटल्यार काकीन माझे फेवरेट पळय ते करून दवरला. आता कोणाक कोणाक रूच येत पळय ती नेम ना पळयात काडा रूच हॅलिस्टर ब्रो पळय फुल पॉवर सारको. आणि कितल्यो पुरयो केल्या का काकी आनीक पुरयो नाका गे हे खूप जाल्यो पुरयो आमकां बेश्टो तू जिवाक त्रास करू नाका खूप जाल्यो ह्यो. चल रे सिद्धार्थाची लॅम्बो भवानी पळय चल रे चल फुडें व्हा खो वयता रे फुडेंच वता नाही मरे तू कितें जाय गो देखो 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 राह चली जियो रे बाहुबली कसलो वयता पळय सिद्धार्थ रायडर आमचो फुल पॉवर सारको उजो मनीस पळय सारको आवय कसलो टर्न बीन मारताय रे. म्हणजे तू जाणाय चलोवपाक कल्ला धावता रे तुझ्या वांगडा ई किरे तू तशीच चलयताय रे ती हांगा शॉपार बी वयता आसतना तू कसो वयता शॉपार मी मातसो आता गेलो वस्तू वाडपा हो तुझो फ्रेंड ना कितें आसा जाणा ही सिद्धार्थाच्या न्हू भावाची गाडी थार ओके आणि ही न्हू विकपाक आसा. तिची आई म्हणटाली कोणाक जाय जाल्यार पळय म्हणटाली विकपाक आसा कोणी तुमकां कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करचो आनी गाडी घेवन वयची. ओके यो सिद्धार्थ हा आता म्हाका एक सांग हय आई आता तुम्ही आता पळय तुजो भाव ना तुमच्या वांगडा हय सो तुझी आई बीन आता घर सांबाळटा कशी खंयच्या पयशांनी पप्पाक पेन्शन येता पंचन येता तेतून तेजे वखदां हे ते तेतूनच जालें ना रे. हय आनी कितें आहा जाणाय कांयच तुमकां एक खरें सांगता तुमी टायरोनाक पयला आसतलो तेजे बापायचे न्हू बिझनस आसा बट तो आपणाच्या पांयार उबो रावंक सोदता तसोच तेजो आवय बापायचो मोटीव कितें ती कितें म्हणटा आमी आसासर आसा म्हणटा आमी आतां जाणटी जाली आमी तर मेली जाल्यार तेका बाबड्याक पयतलो कोण तो सादो न्हू काय ना तेजे कडेन उलोवपाक जायना तेका अशें सारको सादो तो तेका दी रे म्हटल्यार तापय जाल्यार तो पयशे पासून काडून दिवपी मोबायल पासून दिवपी ना रे हा हय खंय पळय ना खंय पळय. सो त्या खातीर ती तेका न्हू हेका मोटिवेट करता फुडें सर आनी काम कर म्हणटा आमी आसासर आसा म्हणटा आमी जाणटी आमी कितले देप आसतली तशें तेंचें आनी बरें तें सारकें तेंचें न्हू फुडें सरोन ती बाबा कितें तरी करूंक सोदता चेड्याक आपणाच्या आपणाच्या पांयार उबो करूंक सोदता जाल्यार कितें वायट आसा मदत करा तांकां आनी तेजी भावाची एक जीप आसा भायर ती विकपाक आसा. सो ती विकपाक आसा ती आतां पळया कोणाक इंट्रस्टेड आहा जाल्यार कोणूय घेवं शकता न्हू. हय मरे हय मागीर ना कितें म्हणटा हेजें चालू आसली गाडी ती पयली पयलीं तो भाव वाडान ते उतून मी खडपान मी ते उई तूं वयतालो तेज्या वांगडा कळपानी ना, तो ना. तुका व्हरना आसलो ना कित्याक व्हरना आसलो तो व्हिडिओ पळय व्हिडिओ हय खडपांचेर मी चोरान उई तूं कित्याक वचना आसलो खडपानी हांव वताना तुका खडपा आवडना ना तुका फक्त पॉपकॉर्न आवडटा. हय आक सिद्धार्थ पळय गो कितें म्हणटा तो आपणाक पॉपकॉर्न आवडटा खंय पॉपकॉर्न आयज सिद्धार्थान न्याय मशीन हाडला बेस्ट जाता भितर पॉपकॉर्न सारखे कचकचीत चीज पॉपकॉर्न आनी कसले कसले पॉपकॉर्न न रे उजो पॉपकॉर्न म्हणून आहा तुझे कडेन उजो पॉपकॉर्न ना तू म्हणून सांगी मरे फोन मारलेलो तेन्ना आमी बरी उजो करया चल मरे करया मरे उजो
हा धावता आख्या तो आयज खंय गेल्लो सकाळी फुडें उठोन आय मातसो सीएमाचे थंय वचून येयलो. सीएमा कडेन हय सीएमा कडेन कित्याक गेल्लो रे गेल्लो कित्याक बेस्ट कितें हेल्प कर म्हणून. सीएमान कितें म्हटलें काय ना केलो हेल्प. चलो सीएमान कितें दिलें काय दिवंक ना सीएमा कडेन गेल्यार तुका कोण दितलो मरे सीएमा कडेन पावपाक सीएम आहा बिजी हय सीएमा कडेन मागीर आमी दोगूय या मरे वांगडात हा या काय नाका हय या तुका हेका ओदो फोन मारलेलो तेन्ना हो हॉटेलार बसलेलो खावपाक हय चिकन खातालो बिरयानी खातालो कितें तरी खातालो कितें खातालो रे पाव भाजी. पाव भाजी खातालो पयला घरा कडेन काय बरो रोस केला आईन तरी ताका पाव भाजी जाय भायली आनी आमचे संजय स्कुलांतले टिचरी कोण व्हिडियोज पळयता जाल्यार पळय हो तुमचोच स्टुडंट आयज आपणाच्या पांयार उबो आसा यू नो आनी थँक्यू सो मच टिचरींक म्हणूंक सोदता की ताका न्हू बरी नॉलेज दिल्या बरी बूथ दिल्या आनी बरें शिकयला आयज तो बऱ्या हितून बऱ्या हेचेर आसा फालतूरपणा करिना मस्ती करिना प्रावड ऑफ यू ब्रो प्रावड ऑफ यू आनी पयलीं आमकां सर रविदास शिकयतालो. कोण रविदास रविराज हय रविराज हय सर हय सर शिकयतालो तो तुका बरो करी तो बरो करी खूब बरो करी. जाल्यार बरें आमकां फायरी मी शिकय मागीर दिया पेंटींग कय करा पेंटींग कशें करप तें शिकय ते शिकय बरें तेच्या खातीर आमी कित्याक गेल्या रे तूं आतां हांगा आज हांव सद्या आतां बाजारान येयला पीठ व्हरपाक. पीठ व्हरपाक सद्या आतां बाजारान येयला पीठ व्हरपाक. सो गाईज आमी न्हू ग्रोसरीज घेवपाक येयला तेका पळय हो खाता तेका सेलिब्रिटी खंय हो अरे सेलिब्रिटी न्हू रे हो सगळें सामान घेवया मरे हय खंय येयला रे तूं आतां आमी पडोडा घेवपाक येयला. परोटा पडोडा परोटा म्हणजे पडोडा आ फालोडा खावंक येयला तशें सांग मरे तर हय फालोडा खाल्ल्या काय घरा या मरे मागीर डायरेक्ट हय वय उजो मरे सारको उजो म्हण व्हडल्यान उजो का मरे आवडलो मरे तुका काय ना ते तिची कट्टे घालता आमी खंय वयता तर आतां आमी घरा कडेन. घरा कडेन वयता सिद्धार्थाच्या घरा कडली वाट पाय केदी व्हडली ती मला आतां आमी चल्ले घरा हय बरे हय आमी पावल घेतले सामान बिमान गाडयेन आहा डिकीन सिद्धार्थ कितें घेवन येयल्यात रे तुमी ते पीठ आहे. पीठ बीठ कितें हाडला आमी भितर करून म्हाका कितें हाडला काय ना हे असो कसो रे तू म्हाका विचारलो मरे तू येवला तुझी वाण आहाले पळय एकूच वाण दिसता एक हे दिसता कुत्र्यांनी हो पण हांव भितर हाडून दवरता एकूच आहा पळोवया आसतली हांगा खंय तरी खंय उडयतात ते हांगा न्ही ती हांगाच आसतली हांव आनी थंय करता घेवन वयता न्हू खंय तरी गावली अरे घालून घरा पावल्या काय झालं ना तशी माशी तोडली म्हणजे पाठ काय प्रॉब्लेम असो असो तोड असो पायांक घालूंक मेळ्ळे काय झाले ते दे मोहे झाले पळय वाड्यो मोहे सद्या तुम्ही पळोवंक शकता हेजी वाण तुटली हा. हय. तुटली मरे वाण पय फालोडा खाल्लो फालोडा हालोडा खाल्लो रे आणि म्हाका रे तू येवंक ना हांव खंय बसो आसले तू सांग पळोवया आमी जीप घेवन या हय खंय जीपीक काडटा हे काडटा गिराय जीपीक कितले गिराय काडू तुका ए कितें जाला गो काय ना कमेंट वाचता रे कोणाचे गो आमचे रे काय हय कितें गावले काय ना वायट कमेंट कोणाचे ना ब्लॅक कलराचे आहा ना पर्पल कलराचे म्हाका येल्लो कलराचे कमेंट दिसल्यात थंय कमेंट बाबा वाचचे पडटा खबर आहा तुका हे पळय
आनी हांव कितें करता तें पळयात. हांव पळयता जाट प्रभजोताचे ब्लॉग्स हेजे म्हाका खूब लायक आसता हेजो रिसंटली न्हू डॅडी एक्सपायर जाला चुरचुरे बाबड्याचे. पळय कुल्ल्यो मारतात पळय फिट 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 पळय. तर हांव कुल्ल्यो रेडी करता साफ सफाई आनी कुल्ल्यांचे कितें करतले गो आयज? कुल्ल्यो फ्राय. कुल्ल्यो फ्राय. हो आणि कुल्ल्यांची शॅक शॅक. पळय वय कुल्ल्यो. आणि कितें पळय ह्यो पोती भरून आसा. पळय अंकितान कितें तरी केला कुल्ल्यांचे भितर बरें कितें भरला आनी केला. पळोवया आतां चल. पळय कुल्ल्यांचे केलाय मुगो. मागीर पळय आपणाक बरें दांगे घातल्या. सो गायज आयज तुमी पयला आसतलो न्हू आमचो ब्लॉग. हांवें न्हू तेका व्हेल्लेलो ग्रोसरीज व्हरपाक आनी ग्रोसरीज व्हरपाक न्हू हांवें म्हाजे पयशे दिवंक ना. म्हाका न्हू म्हाजे फॅमिली मेंबर्स यूट्यूब फॅमिली तेंच्यान न्हू पयशे धाडलेले. सो थोडे पयशांनी हांवें तेका कितें केलें ग्रोसरीज येयल्यो मेन कितें जाय त्यो थोडे पयशे तेज्या हातीन दिले. ओके आनी फुडल्या ब्लॉगान तुमकां दाखयता कशें कितें पळय तें. मेन म्हणटा पळय तेच्या कडेन एक असो वायट इन्सिडेंट घडलेलो आसा ते तुमकां हांव फाल्यां सांगता कितें पळय तें. सारको बुरसो म्हाका खबर ना की ह्या लेवलाचेर लोक वयता. थर्ड क्लास लोक सारके कितें म्हणपाचें कांयच सांगपाचें ना. इतले रफ सारके लोक आयच्या डेटीक. आनी दुसरी गजाल मेन म्हणटा पळय तें तेज्या आवयन न्हू म्हाका रोस करून दिलो पुरयो करून दिलो आनी बेश्टेच फोनार म्हटलें म्हाका म्हटलें मम्मीक सांगा म्हाका रोस जाय आनी पुरयो जाय. तेणी बाबडे खरेंच केलें मुगो. कितल्यो चुरचुरे बाबडे तेजे कडेन आसा ना पोटाक बाबडे कांय खबर ना. तेणी म्हाका करून दिलें. कितले चुरचुरे दिसले हाणें म्हाका. पूण देवाचे उपकार की तुमी सगळे जे म्हाजे यूट्यूब व्हिडियोज पळयता खबर आसा म्हाजी मॅसेज तुमचे कडेन पावली म्हणून. थँक्यू सो मच गायज. तुम्ही फुडें सरोन न्हू 2-2 रुपया काडून तेका बारीक तरी मदत केली न्हू. थँक्यू वन्स अगेन. आनी हॅट्स ऑफ तुमकां सगळ्यांक की तुमी दोळे धापून न्हू म्हाजेर ट्रस्ट केला. तेजेर न्हू म्हाजेर ट्रस्ट केला. थँक्यू सो मच. अशेंच न्हू असो स्मोक दाखया आमकां न्हू. असो स्मोक दाखया. आनी मेन म्हणटा पळय तो इतलो बरो गाडी चलयता तो. बायक आपणाची 3 टायराची स्कूटर आहा तेकडे इलेक्ट्रीक इतलो बरो चलयता तो. खंय आपणाच्या मामीक खंय म्हापसा पणजे बसून 2 व्हिलरीर भोंवन हाडटालो खंय न्हू. सामान बिमान हाडपाक वयतालो खंय बिंदास बसून 2 व्हिलरीचेर. तेजे बाबडे गाडयेचे तो कितें प्रॉब्लम जाला. म्हाका न्हू एक कॉमेंट येयल्लो कालच्या ब्लॉगान दीपराज म्हणून. दीपराज भावा तूं तर म्हाजो ब्लॉग पळयता न्हू जाल्यार तुवें एक कॉमेंट मारलेलो की ब्रो आय एम अ इलेक्ट्रीक ईवी टेक्निशियन. आय विल डू तेजे बायकीचें काम आहा तितलें आपूण फ्री करता. ब्रो तूं तुजें न्हू गाडयेचें तेजें कितें काम आसा न्हू मातशें फ्री करून दी सर्वीस. पूण तेजे कितें पार्ट्स आसा ते गेल्या जाल्यार तूं तेजे चार्जीस सांग न्हू. तुजें कितें आहा ते चार्जीस सांग पूण तेजी सर्वीस फ्री कर चुरचुरे बाबड्याचे. आनी तेणी बाबड्यान फ्री करून दिता म्हणून सांगलें न्हू. ब्रो थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. हांव तुजी वाट पळयता की तूं म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करतलो म्हणून. म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज कर अविनेश बिग बॉय टॉयज म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी. हांव तुका म्हाजो पर्सनल नंबर शेअर करता. आमी मेळया तेंगेर या तेजी बायक स्कूटर तेजी स्टार्ट मारून दिवया सारकी. तेका मातशें न्हू प्रॉब्लम जाता ट्रॅव्हल करपाक. दुसरी गजाल तुमी तेंचे घरा भायर एक जीप पयली आसतली न्हू. थार आसा तेजे कडेन जीप. इट्स 2011 मॉडल. कोणी तुमी इंटरेस्टेड आसा जे ऑफ रोडिंगेक वयता कोणी कितें करता जे तांकां जीप लायक जाल्यार प्लीज काम आप. तेजी कितें आहा ती भावाची गाडी तेजी घेवन वचा. ती बाबडी थंय सोडटली कुसतली तेका 2 रुपया मेळटा तेय मेळचे ना न्हू. हय म्हाका न्हू डायरेक्ट तेज्या मामीक विचारा कितले पयशे कितें ते हांव ब्लॉगान सांगिना. तेज्या मामीक वचा मेळा तेजी कितें रेट आहा कितें आहा ते विचारा आनी ती गाडी घेया थंयसरली न्हू. सारकें. सो एटलिस्ट ती पळय आमी वी आर मोटो ब्लॉगर्स. हांव एक बायक आनी कार लवर. हांव मोगी गाडयेचो. म्हाका ती एबेंडन सिच्युएशनात पळोवपाक बरी दिसना. प्लीज तुमी कोणी फुडें सरा सारकी करा रिपेर करात चलया. एटलिस्ट इट वील बी अ बीग हेल्प न्हू. कोणाच्या दारार तरी दिसतली ती गाडी बाबडी. आनी तेंगेर आनी एक गाडी आसा सो तेकाय तुमी मातशी गिरायक पळयात. गॉड ब्लेस यू गायज. प्लीज फुडें सरा प्लीज. आनी
हांव परत एकदा हांवें अशें केन्नाच करूंक ना. हांव परत परत तुमकां सांगता, तेका जाता तितली मदत करा, फुडें सरा, कितें तरी हेल्प करा न्हू. खूप गरज आहा आयज तेंका. खूप गरज आसा तेका. तुमी जस्ट इमॅजीन, माझे 5,000 लोक व्हिडिओज पळयता. 5,000 पीपल आर वॉचिंग माय व्हिडिओज एवरी डे. सगळ्यांनी तर एक 100 रुपया काडले न्हू, ताका इतली हेल्प जातली. हांव परत एकदा हांगासर डिटेल्स घालता. एवरीबडी कोणी माझे व्हिडिओज पळयता, ऍटलिस्ट ताका 100 रुपया घाला, ताका मदत करा बाबड्या. हय. 100 कर, 10 रुपया इज अ बिग थिंग. हांवें तुमकां खूब माझे 40-50 व्लॉग पयलीं फाटी हांवें एक घातलेलें की म्हाका कोणी 1 रुपया धाडलेलो, का 10 रुपया कितें तरी 9 रुपया धाडलेले, 9 रुपीज. हांव त्या भुरग्याक आजून विसरूंक ना, हांव विसरचो ना. ते 9 रुपीज न्हू कोणी धाडलेले खबर आसा म्हाका? एक स्टुडंट, स्कूल गोईंग किड. तेणी कोणाक वाटेर हाडयलो, ताका पयशे दिले आनी ताका सांगलें म्हाका हेजेर धाड आं म्हणून. 9 रुपया. आणि तो व्हॅल्यू न्हू सिद्धांताक सुद्धा आसा, 10 रुपयाचो. अशें न्हू की दिवाळी करता न्हू हांवें. केन्नाच ना. कितले पयशे कितें आहा न्हू हांवूय व्हरोन दिता. फूल डिटेल मामी डॅडीक दिता. आनी मेन म्हणटा तेजी मामी डॅडी इतलो ताका ट्रस्ट करता, तुमकां सांगू शकना पयलीं. आत्तां तुमकां सांगलां 9 रुपया धाडलेले एका भुरग्यान. त्या 9 रुपयाक हांव व्हॅल्यू दिता. 1 लाख कोण धाडीत न्हू, हांव ते व्हॅल्यू दिना. 9 रुपया तो बाबडो भुरगो, स्कूल गोईंग किड. माझे खूब व्लॉग आसा पळय, माझे सगळ्या व्लॉगा फाटल्यान वचून तुमी चॅक करा. खंयच्या तरी एका व्लॉगान सांगलेलें हांवें, दाखयलेले स्क्रीनशॉट न्हू. तशें आसता. एक भुरगे बारीक बारीक आसता न्हू, खूब हेल्प करता. थँक्यू सो मच वन्स अगेन भावानो, भयणानो. ओके. तशेंच आमचे आनी एक फॅमिली मेंबर्स आसात, तेणी न्हू म्हाका एक गिफ्ट धाडलेलो आसा, ऑल द वे फ्रॉम कुवेट. सो आमी ते हाडपाक वयतलीं. म्हाका आतां वेर्ना वचोंक जाय, टायम मेळना. केन्ना टायम मेळटा तेन्ना आमी वयतली आनी घेवन येतली न्हू. हय. म्हाका भायरसून कितें तरी एका आनी म्हाका कितें तरी धाडला खंय. थँक्यू सो मच की तुमी इतलो मोग करता. तुमकां खरें सांगता, हांव एक सोपान कशें तेपाचें की एक दीस आमी भायरसून म्हाका कोण तरी चॉकलेट हाडटलो न्हू. हय. म्हाजें हांव सांगता, तेजें म्हाका खबर ना. म्हाजें भायरसून म्हाका कोण चॉकलेट हाडटलो, एक ड्रीम. आमचे सायडीचें घर आसा म्हापसा, नेबर. हांव फुडले फाटले कांय सांगिना. म्हाका ल्हान आसतना ते धाकटुल्यो 2 चॉकलेटी दिल्ल्यो. म्हाका त्यो आजून उगड आसा. म्हाका तो भायरसून कोण तरी म्हाजे केन्ना तरी कोण तरी हाडटलो हा चॉकलेट. तुमकां देवाच्यान सांगता, आयज चॉकलेट न्हू देवाचे कृपेन न्हू इतली फॅमिली जाल्लेली आसा. कोण ना कोण बाबडे कितें ना कितें धाडटा न्हू. हय. एलिस्टर बाबडे येता आसतना इतले घेवन येता, इतले सामग्रे, इतले बॅगान वेट आसता, हे ते आसता, तरी बाबडो ते सामग्री घेवन येता. गाडयेचें सामान हाडटा म्हाका. तुमकां खरें सांगता, गाडयेचें सामान पासून हाडटा म्हाका. गाडयेचें कितें अवी कितें जाय तुका. एलिस्टर आमचो, एलिस्टर ब्रो. तशेंच आमची घे म्हणून फॅमिली आसा. थोड्यांचें नांव घेत जाल्यार बेजार जातलें, तरी हांव तुमकां एक नांव सांगता, अलिशा. खूब बरें करता. अशी बारीक सारीक खूब नांवां आहा. टिना म्हणून एक आसा. तशेंच आनी एक आसा म्हाजी एक भयण. तें जाल्यार तेजें नांव तुका खबर ना. शी मायट फील बॅड. तें थोड्यांक आवडना न्हू. ते बाबडे खूब जीव घालता म्हाका, खूब सारके. एवरी डे मॅसेज करता, वॉयस नोट धाडटा. सावथ रावता ते, सावथ गोवा. आतां ते भायर आसा गोवा वांगडा. शी इज डुईंग ग्रेट. बट कितें आहा, कामान दीसभर बिजी न्हू मुगो, हय. काय करूं शकना. सो गायज, फुडें सरा, हेल्प करा. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांचे व्हिडिओ. फाल्यां कितें तरी इंट्रस्टींग तुमकां दाखोवंक सोदता. आमच्या संवसारांत कसले नालायक लोक आहा पळय ते तुमकां फाल्यां दाखयता. पळयात कितें पळय ते. आनी हांव हो व्हिडिओ हांगा सेंड करता. मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका आमच्या चॅनलाक. बाय बाय.